नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. दक्षिण गोंयांत नारी शक्ती बीजेपीची तिकेट पल्लवी श्रीनिवास धेंपेक जाहीर जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा दोनूय सिटांचेर बीजेपीचेच जैत. प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आनी घरमंत्री अमित शान खासा बसका घेवन उमेदवारांच्या नव्या लिस्टाचेर शिक्को मारलो. दक्षिण गोंयांत बीजेपीची नारी शक्ती. दक्षिण गोंयांत बीजेपीत नारी शक्ती पल्लवी श्रीनिवास धंपेक लोकसभेची तिकेट जाहीर झाली. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा पल्लवी आदी सावनूच बीजेपीत. ज्यांची आज तिकेट डिक्लेअर झाली ती आमची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपो ही उमेदवार म्हणून आज डिक्लेअर झाली आसा आणि त्यामुळे त्यांच्या सगळ्यांच्या भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान स्वागत करतात. बऱ्याच जणांना दिसले की का आम्ही मेंबरशिप वगैरे केली काय नाही काय म्हणून. पल्लवी ही ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टीची मेंबर आसा आणि त्यामुळे तिका परत मेंबर करपाची काय गरज ना. आमचे सगळे इच्छुक उमेदवार कारण वेगवेगळी नावां येताली ते सगळे हांगा उपस्थित आसात. बाबू कवळेकर हे आताच थोडो कारण आज होळी पौर्णिमा त्यामुळे तांकां वचचें पडलें. नरेंद्र सावयकर हे तसे ह्या आजच्या हातून थोडे बिझी उरले आणि त्यामुळे सगळे बाकीचे नावां येतले ते सगळे उमेदवार जांकां वेगवेगळी नावां वेगवेगळ्या न्यूजपेपराचेर येतले ते सगळे जाण हांगा आसात. तो आम्ही 400 पार म्हणतात येणाऱ्या हाका ते तातून गोंयचे दोन्ही सीट त्या 400 दिवचे अशी सगळ्याकडे हांव कार्यकर्त्यांकडे विनंती करता. पल्लवी म्हणटा बीजेपीची आयडियोलॉजी मानवल्या राजकारणात सुरुवात. We will try our level best to win this seat. I've always believed in Narendra Modi ji's vision of leadership overall, and I'm so sure his vision actually empowers every individual irrespective of caste, creed or religion, and especially equal opportunities which are given to every section of the society. We will try our level best, and thank you so much once again for this nomination. मुख्यमंत्री म्हणटा बायलांचो सन्मान. पयले फावट दक्षिण गोंयांत बायल उमेदवार. पल्लवी पणजे रावपी असली तरी ती खरी मडगांवची. 60,000 मतांन जिखता म्हूण विश्वास. खरे म्हणजे हो महिलांचो सन्मान आसा, महिलां खातीर न्याय आसा. आज खास करून महिला कॅन्डिडेट दिल्या उपरांत एक उत्साहाचें वातावरण तांच्याय मदीं आसा आणि खरोखरूच आमी जशें म्हणटा नॉट 33% तर 50% गोंयांत जे रिजर्वेशन दिलां आणि हांव तर सगळ्या महिलांक जर मोठ्या प्रमाणात आव्हान करता की पयले फावटी साऊथ गोंयांतल्यान महिला उमेदवार जी आसा ही भारतीय जनता पार्टीत दिल्या त्या खातीर सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात मताधिक्य जे आसा महिलांचे मताधिक्य जावचे. आयज पर्यंत गोंयांतल्यान फक्त एकदाच महिला कॅन्डिडेट उत्तर गोंयांतल्यान निवडून गेल्ली. आज पर्यंत गोंयाच्या इतिहासात साऊथ गोंयांत केन्ना महिला कॅन्डिडेट दिवूं नाशिल्ली आणि निवडूनय येवंक ना. भारतीय जनता पार्टी हो इतिहास करतली. कॅन्डिडेटूय दिला आणि निवडूनय हाडटले हाचो म्हाका 100% विश्वास. आमी साऊथ गोंयचो सीट हो 60,000च्या फरकात मोठ्या मताधिक्यात आमी जिखता कारण मोठ्या प्रमाणात आणि हितून परतूय हांव सांगपा खातीर सोदता की मोठे मताधिक्य जे आसा हे महिलांचे वोटिंग जे आसा हे भारतीय जनता पार्टी खातीर उत्तर गोंयांत आणि दक्षिण गोंयांत कारण पयले फावटी साऊथ गोंयाची तिकेट महिले खातीर दिवप हे आमच्या महिलां खातीर एक मोठे भाग्य म्हणपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आज बीजेपीन आपल्या साऊथ गोवाची जी लोकसभेची जी तिकीट आशिल्ली ती डिक्लेअर केली. तितून जी पल्लवी धेंपो आसा त्यांचें नांव अनाउन्स जालां बीजेपीचे साऊथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून. आनी हेजेरूच जे काँग्रेसीचे जे प्रेसिडेंट आसा अमित पाटकर हेंच्यांनी कमेंट केला की खंय बीजेपीक कोण कॅन्डिडेट मेळना म्हणून तेंच्यांनी काल जॉयन जालेल्या एक मेंबराक म्हणल्यारच पल्लवी धेंपोक आयज खंय तिकीट काडून तेंच्यांनी तिचें नांव डिक्लेअर केलां. Now तांचो भांडा फुटला. Now they have given the ticket to a person who I probably believe that has joined BJP today. That is, I don't know, this is an information which I got. So जे कार्यकर्त्यांनी 20 वर्सां बटाटवडे खाले, च्या पिऊन दीस काढून ही पार्टी संघटना उभी केली अशा वेळाचेर ते एक फायनान्शियल बॅकग्राऊंड पळोवन तांणी हाडून आज एक मनशाक तिकीट दिल्ली आसा. आय थिंक तांचे स्वताचे कार्यकर्ते स्वताचो केडर विल शो देम इन दीस इलेक्शन. आणि फ्रॉम डे वन आय हॅव बीन टेलिंग दॅट साऊथ गोवा काँग्रेस पार्टी विल विन द सीट. टुडे आय थिंक जेन्ना नाव डिक्लेअर जाला तेन्ना इट इज सॅड दॅट बीजेपीक आपले स्वताचे कार्यकर्तो कोण सापडलो ना. एक बिझनेस हाऊसाचे बायलेचें नाव आणि एक श्रीमंत मनशाचें नाव आयलें. दीस शोज दॅट जी मोदीची रणनीती आसा, जे मोदी क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे ताचे जे मित्र आसा तांकां घेवन जो देश चलोवपाक सोदता, सेम थिंग इज गोइंग टू हॅपन इन गोवा. जो कॅन्डिडेट तांणी दिला
तो तांच्या सिस्टमातलोच न्ही कॅन्डिडेट. सो दीस शोज दॅट बीजेपी कडे स्वताच्या केडराचो स्वताचो कार्यकर्तोच नाशिल्लो साऊथ गोवान. सो साऊथ गोवा इज अवर सीट ओनली दॅट वी आर गोइंग टू विन. अँड नाव हाजे रेपकेशन तांकां आतां नॉर्थ गोवाकूय वतलें. नाव विथ दीस डिक्लेअर ऑफ कॅन्डिडेट नॉर्थ गोवा ऑल्सो वी गोइंग टू विन. अमित बाबा एकूच तुमच्याकडे ऑलरेडी आसा न्ही तुमच्याकडे सावथर, तुम्ही पण अजून डिक्लेअर कित्याक जायना? अजून आता ऑलमोस्ट जालो. हांवें ऍक्च्युली काल सुद्दां सांगिल्लें पळय की आमची सीईसी इज ऑन 27th आणि आफ्टर दॅट मिटींग आय थिंक मोस्ट ऑफ द मिडिया चॅनल्स हॅव ब्रॉट इट आउट. सो 27th मिटिंगेन ते आमचे दे गोइंग टू डिक्लेअर बोथ द नेम्स. आय मीन लास्ट सो मेनी डेज वी आर सेइंग की दोन्ही सीटां आमी बरोबर डिक्लेअर करतले. इन दॅट सीईसी मिटींग आवर सेंट्रल इलेक्शन कमिटी विल डिक्लेअर दोन्ही नांवां. चडशे कडेन बायलांक इलेक्टोरल राजकारणात जनरल संद मेळना. गोंयच्या 61 वर्सांच्या इतिहासांत एकूच बायल मनीस संयोगिता राणे सरदेसाय उत्तर गोंयच्यान लोकसभा खासदार म्हणून वेंचून आयल्या. उपरांत मुखेल राजकी पक्षांनी केन्नाच बायल मनशेक लोकसभेची तिकेट दिवंक ना. खूब तेंपान बीजेपी दक्षिण गोंयांत बायल मनशेचो विचार करता. खासा रिपोर्ट. राजकी पक्षां खातीर बायलां ही एक वोट बँक. ज्या पक्षा बरोबर बायलां मतदार रावली त्या पक्षाक सत्तेर येवपा पासत कोण आडोवंक शकना. मात जेन्ना उमेदवारी दिवपाची वेळ येता तेन्ना राजकीय पक्ष उमेदवारी दादल्या मदींच वांटून सोंपयता आनी बायलांय त्या नेटान फुडें येतना दिसना. त्या खातीर गोंयांत 40 आमदारांच्या विधानसभेत एका टर्मांत 3 वयर बायल आमदार आमकां पळोवपाक केन्नाच मेळूंक ना. लोकसभेत एकदांच संयोगिता राणे सरदेसाय उत्तर गोंयच्यान खासदार जाल्ली. संयोगिता राणे सरदेसाय ग्वालियर मध्य प्रदेशात भोसले घराण्यांत जल्माक आयिल्ली. ती 70तले मेजर जोयबा राणे सरदेसाय कडेन लग्न जावन गोंयांत आयिल्ली. 1980चे लोकसभा वेंचणुकेत ती मगोच्या तिकेटीचेर वेंचणुकेक उबी रावल्ली. तिणें काँग्रेसीचे सिटींग खासदार पुरुषोत्तम काकोडकरा आड वेंचणूक लडयल्ली. मगोचे तिकेटीचेर तिणें काकोडकरा आड 27,000 मतांच्या मार्जिनान जैत जोडलें. 1984 जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेत मगोन उमेदवारी मोतीलाल बांदेकाराक दिली. संयोगिता राणेन गोंय काँग्रेसीच्या तेक्यान अपक्ष म्हूण वेंचणूक लडयली. हे वेंचणुकेत ती हरली. काँग्रेसीचो शांताराम नायक त्या वेळार उत्तर गोंयच्यान खासदार जालो. वर्स 2017 संयोगिता राणे सरदेसायान कुडचिरे साखळेच्या घरांत निमणो स्वास घेतलो. मुखेल पक्षाकडच्यान लोकसभा तिकेट मेळपी संयोगिता राणे सरदेसाय 19 ते उपरांत आज मेरेन खंयच्याच बायलेक लोकसभेची तिकेट मुखेल पक्षाकडच्यान मेळूंक नाशिल्ली. गोंयच्या लोकसभेच्या इतिहासांत आतां मेरेन सुमार 10 बायलांनी लोकसभा वेंचणूक लडयल्या. आयज एकादो पक्ष बायल मनशेक उमेदवारी दिता ही बरी गजाल. बायलां राजकारणांत यशस्वी जावंक शकता हें सिद्ध जालांच. संयोगिता राणे सरदेसायची सून अपर्णादेवी राणे सरदेसाय प्रुडंटा कडेन उलयली. मी स्वतः होते सरपंच वगैरे 10 वर्ष राजकारणात. तर तेव्हाच मला माझा वैयक्तिक अनुभव सांगितला तर तेव्हा सुद्धा साधारणच हे होतं महत्व. पण आज म्हटला तर आज शिक्षणामुळं आज बायकां अतिशय म्हणजे विचारपूर्वक अभ्यास करून आता वागायला लागल्या कारणानं आज महिलांना चांगली रिस्पेक्ट आहे. सगळीकडे चांगले वागणूक आहे. मला नाही वाटत कुठेच महिलांना वोट बँक म्हणून कुठे आपल्या कामापुरते असं वापरतात असं नाही. महिला पण तशाच अलर्ट झालेल्या आहेत आणि स्वतःबद्दलचं त्यांना आता विश्वास आहे, कॉन्फिडंट आलेला आहे त्यांना. तर महिला आजची महिला ही सक्षम आहे असं मला स्वतःला वाटतं. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि सिद्धार्थ कांबळे. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाच्या अटके आड इंडी अलायन्साची 31 मार्चाक दिल्लीत रामलीला मैदानार महारॅली आपाचो दिल्लीचो मंत्री गोपाल रायान घोशणा केली. मुख्यमंत्र्याक अशा पद्दतीन धरूंक शकता जाल्यार देशाचो खंयचोच नागरीक आवाज काडूंक शकना अशी परिस्थिती येतली म्हण आपाची शिटकावणी. अगर मुख्यमंत्री सरेआम गिरफ्तार हो सकता है तो इस देश के अंदर कौन अपनी आवाज उठा सकता है? अगर इतनी पुरानी पार्टी का खाता सील हो सकता है, हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जबरदस्ती उसका खाता सील होगा. हर देश का नागरिक का खाता सील करेंगे. जो बोलने की जरूरत करेगा जेल के अंदर बंद किया जाएगा. इस देश के अंदर न तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी न बोलने की गुंजाइश होगी. इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन
10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो लोग भी संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोग भी इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे सामाजिक संगठनों के हों, चाहे व्यापारिक संगठनों के हों, जो लोग भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो और इस देश को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी आवाज को हम वहां से बुलंद। आरजी गोंया भायल्यांचो दुस्वास करता म्हणटा तें चुकीचें। आरजीक भायल्यान गोंयांत येवन गुन्यांव करपी लोक नाका। प्रत्येक राज्याची वेगळी वळख आसूंकूच जाय। आरजीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार मनोज परब उलयलो। गोंयांत कामाक येवपी कामगारांक रावपाची वेवस्था करची। काम सोंपलें काय परत धाडचें। दोट्टी वोटर कार्ड करूंक दिवंक जायना। पॉलिटिक्सान येता पळय आतां लोकसभा आनी कितें तेन्ना हेट पॉलिटिक्स खरेंच चलता। हेट पॉलिटिक्स तेका हेट पॉलिटिक्स थोडे जाण म्हणटात हेट पॉलिटिक्स न्हू। आतां केरला जर आपली स्टेट आपल्या लोकांक लागून वाटयता जाल्यार दॅट इज नॉट हेट पॉलिटिक्स। तमिळनाडूचे लोक जर तमिळ लोकांक लागून काम करतात दॅट इज नॉट हेट पॉलिटिक्स। आंध्र प्रदेशाचे लोक जेन्ना आपली स्टेट मागतात, तेलंगणातून स्टेट जातात आनी ते आपल्या लोकांक लागून काम करतात दॅट इज नॉट हेट पॉलिटिक्स। भारत देशान इतले स्टेट्स कित्याक केला, इतले युनियन टेरिटरीज कित्याक आसा? एकूच देश आनी एकूच सरकार ना जाल्यार एकूच सगळें कित्याक ना? कित्याक प्रत्येक राज्यान आपले राज्य, आपले लोक, आपल्या लोकांचो कल्चर, तेंची हेरिटेज, तेंची लँग्वेज प्रोटेक्ट करपाक संविधानान कायदो केला। फक्त आमचे सरकार हे भाड्याक पडला सेंटराक म्हणून ते प्रोटेक्ट जायना, म्हणून आमी जे उलयता ते तांकां हेट दिसता। वी आर नॉट अगेन्स्ट एनी वन। आमी आतां जे लोक लिगली काम करतात लेबराचे अगेन्स्ट आमी तर केन्नाच उलोवंक ना। आमी लेबराक हेट करिना, आमी हेट करता जे बस्ती जाता ते। आमी हेट करता की जो कोण हांगा येता ड्युअल वोटींग कार्डां करता तेका। आमी हेट करता जो हांगा येता गोंयची आयडेंटिटी, गोंयचे आमचे पीस आसा ते काबार करता, क्रिमिनल एक्टिविटीज करता, आमची शेतां पुरयता, स्क्रॅप यार्डां घालता, मॉलेस्टेशन करता, रेप करता, चोरयो करता, तांकां आमी हेट करता। आमी कोण बरे आसा तांकां आतां तूं पळय पणजे इतली शॉपां आसा मायग्रंटाची, आमी केन्ना तरी थंय मोर्चा काडला? केन्ना तरी वचून परिकारा भशेन मशाल घेवन जसो तो गेल्लो कॅसिनोन तशें थंय गेला आमी तांच्या शॉपांनी? ना। लेबर विजन म्हणून आसा एक पेजार, तितून आमी क्लियर कट बरयला लेबर कसो गोंयान येवपाक जाय, तेजें रजिस्ट्रेशन जावपाक जाय, तेका एकोमोडेशन दिवपाक जाय, तेचे मायग्रंट लॉ प्रमाणे इंटरस्टेट मायग्रंट वर्कफोर्स लॉ आसा त्या प्रमाणे तेजें पासबूक जावपाक जाय, काम जाल्या उपरांत तेका धाडपाक जाय। काणकोणा माशा सेल्फ एक्सिडेंटात कर्नाटकाचे अंकोलाचे 20 वर्सांचे चली आगताक गेले। मोटरसायकल चलोवपी जखमी। फुडल्यान वतल्या नुस्त्याच्या ट्रकांतल्यान रस्त्यार उदक पडिल्लें, ताजेर मोटरसायकल निसरली। फाटल्यान बशिल्ले दिव्या नायक सोंपले। तेवटेन पेडण्या कोरगांव देवसू शाळे लागसार पालसणार मोटारीचो एक्सिडेंट, ड्रायव्हर साल्वार। फुडल्यान वचपी नुस्तेचे ट्रकांतल्यान रस्त्यार उदक पडिल्ल्यान फाटल्यान वचपी मोटारसायकल स्कीट। फाटल्यान बशिल्ले दिव्या नायक सोंपले। मार्शे काणकोण हांगा एक फॅटल एक्सिडेंट जाला आनी ह्या एक्सिडेंटा भितर दिया नायक हे 20 वर्सांचे चेडवा ऑन द स्पॉट मरण आयलें। सविस्तर म्हायती अशी की दिया नायक आनी रोहित पाटील ही दोगूय जाण मूळ कर्नाटकांतली। ही वेर्नासून कर्नाटका वयताली। हो आमी वन वे रूट आमी पळोवपाक शकता। वेर्नासून कर्नाटका वयता आसतना ह्या वन वे रुटाचेर जेन्ना गाडी चडटा, नुस्त्याची गाडी वयता सदां कंप्लेनी आहा लोकांले की उदक सुट्टा ते चडावाचेर चड उदक पडटा। नुस्त्या गाडयेचेर तेंची केटीएम गाडी, केटीएम ती बायक आशिल्ली ती स्लीप जाली आनी थंयच्यान ओडत जवळ जवळ 15 मिटर येवन ह्या खांब्याक ते दिया नायक जे आशिल्ले तेजी तकली आपटली खांब्याक आनी ताका ऑन द स्पॉट मरण आयलें। काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो फुडलो तपास करता। थळाव्या लोकांची अशी मागणी आसा की ह्या नुस्त्याची गाडी ज्यो बेफानपणे ते रस्त्याचेर उदक सोडटा हांचेर चवकशी करची। मजगती देवसू कोरगांवच्या शाळे लागसार देगणार मोटारीचो अपघात, कोणाक दुखापत ना। अजून मेजर इंजर्ड अशें कांय ना, ड्रायव्हर सुद्दां तातूंत ना, पूण खंय तरी गाडी जी आसा डॅमेज जाल्ली आसा आनी खंय तरी वता आसतना बॅलन्स गेले आसूं शकता आनी जी अर्टिका जी कार आसा ती खाला कोसळ्ळी आसा आनी जी कार जी आसा पेडणे पासिंग आसा, पेडणे टॅक्सी पासिंग आसा। सो एकंदर आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हे जी इन्सिडंट घडल्या ती रातचे घडले अशें
सध्या आयकुपाक येता. शेनवारा राती गोकुळवाडी साखळे मोटारसायकल आनी कारचो एक्सिडंट. मडकय फोंड्याचो 49 वर्साचो संदेश नाईक सोंपलो. सांजचो एक एक्सिडेंट जालो. तेन्ना आमी येयले तेन्ना आमकां कळोन येयलें की हांगा खूब गर्दी आसली आनी एक एक्सिडेंट जाला. सो एक्सिडेंटाचें कारण कितें तें आमकांय खबर ना. कळ्ळें, एक 4 व्हिलर आनी एक 2 व्हिलर एक्सिडेंट आशिल्लो. पूण मागीर तेन्ना कळ्ळें की एक दुखाची गजाल की तो हें जालो, ताका मरण येयलें त्या कोणा एक्सिडेंट जाला ताका बायकवाल्या. ओके, सो हांगा रमलर्स आहा ह्या रोडाचेर, पण त्या रमलर्साचें कोणाचें इंटेंशन आसलें तें बरें आसलें, बरे गजालीक इंटेंशन आसलें की बाबा हांगा स्पीड ब्रेक जावपाची आनी एक एक्सिडेंट जावपाक जायना म्हणून. बट ते रमलर्स जे आसा न्हू तेजे दोगांयचे डिस्टन्स रमलर्साचे खूब शॉर्ट आसा. शॉर्ट असल्या कारणान तेजे सायनबोर्ड बी दोनूय वाटेन कांय ना आनी हांगा देंवती आनी चडाव आसा. सो देंवती आनी चडाव आसल्या कारणान रमलर्साचो कांयच फरक पडना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांद्रेचो आदलो आमदार शिक्षणाच्या मळार बिझी. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हरमल पंचकृषी शिक्षण संस्था चलयता. आदली शिक्षण मंत्री संगीता परब स्वरगंधा प्राथमीक शाळा. दोगांय घरच्या कामांनी बिझी. पार्सेकाराक लोकसभेर वचपाची उमेद ना. संगीता परब काँग्रेसी बरोबरूच. आदल्या आमदारां बरोबर प्रुडंटाची खासा सिरीज. मांद्रेचे आदले आमदार सध्या शैक्षणिक क्षेत्रात बिझी आसात. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सध्या हरमल पंचकृषी शैक्षणिक संस्था चलयता. शेतकी व्यवसायातूय लक्ष. संस्कारक्षम शिक्षण हे पूर्व प्राथमिकापासून जावचें आनी त्या विद्यार्थ्याची एक बेज बरी जावची ह्या दृश्टीन म्हजें क्षेत्र हांवें राज्याचो मुख्यमंत्री आसतनाचें क्षेत्र आतां कांय ना म्हजे कडेन. म्हजें एड्युकेशनल कॉम्प्लेक्स, त्यामुळे सगळ्या प्रकारचे हांगा प्रयोग चालू आसा. मागीर म्हजे घरचे वेवहार प्रापंचीक धंदे जे आसात, म्हणजे विशेष करून भाटां, जमनी, बागायती, सुपारीचें उत्पन्न, काजूचें उत्पन्न, नाल्लाचें उत्पन्न हें हांव पळयतां. म्हाका हांगरच्यान हालपाचो ना, लोकसभेचेर वचपाक म्हाका इंट्रस्ट ना. कोणें विचारल्यार हांवें सांगलां बेटे नाका जाल्यार. पूण लोकसभेर वचपाचो इंट्रस्ट ना म्हणजे राजकारणांतसून हांव भायर सरला, फाटीं पडलां. कोणाक दिसता आसत हो भायर पडलो म्हणून. आय डोंट एग्री टू इट. आदली शिक्षण मंत्री संगीता परब म्हणटा आपूण काँग्रेसा बरोबरच, मात आतां आनीक जबाबदारी नाका, घर कामात बिझी. सध्या काय करते म्हणण्यापेक्षा मी आरामात दिवस घालवते. माझं कुटुंब, फॅमिली किंवा माझं जे थोडं सोशल काम आहे, शाळा आहे प्रायमरी, परत स्वरगंधा प्रायमरी स्कूल, त्यांच्याकडे लक्ष देते. आणि मुलांना त्यांना केव्हा गायडन्स हवं आहे, काय त्यांचं कुठे मदत हवी, उद्योग, तर ती मी आरामात करते. इलेक्शन म्हटल्यानंतर सध्या मी कुठल्या पदावर नाही, काँग्रेसच्या कुठल्याच पदावर नाही. काँग्रेस पार्टी सोडलेली. त्यांना वाटलं दिसतंय मदत हवी आहे तर मग काय पक्षासाठी बाहेर पडावं. मला आता जबाबदारी कसली नको आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आज रंगपंचम, रंगांचो उत्सव. गांवगिऱ्या वाठारांनी पारंपारीक रंगपंचम जाल्यार शारांनी रंगपंचमीचे वेगवेगळे इव्हेंट. ह्या वर्सा लोकांचो फोकस मातसो स्वताच्या भलायके वटेन. ऑर्गॅनिक आनी नॅचरल रंगांचेर पळोवया गोंयभरची धुळवट. रंगपंचम, होली पार्टी, होली बॅश. लोक धुळवटीत मोनेजातींकय रंग लायतात, तांचे रंग मारतात. रसायनीक रंगांनी तांकां कातीचे दुयेंसूय जावंक शकता. धुळवटी उपरांत लोक न्हाता धुतात, मोनेजातीक कोण पळयता. इन्फेक्शनान एकदां तांचो जिवूय वता. धुळवट करात, मात मोनेजातीच्या वाटेक वचूं नाकात. पॅट्रन सागरिका प्रभुगांवकाराचो उलो.
आयच्या आमच्या पॅटर्न सिरिजान आमी एक महत्वाचो मुद्दो असो तुमच्या मुखार घेवन येता, तो म्हणल्यार होळयेच्या दिसांनी आमी पळयता की खुबशे लोक आपल्या उमेदी लागून जे रस्त्यार जी सुणी आसता जावं गोरवां आसता तांकां ते जो रंग आसता तो सारायता, मागीर तितून तांकां इन्फेक्शन जाता, तांकां वेगवेगळे दुयेंस जाता. तर ह्या टॉपिकाचेर ह्या इशूचेर उलोवपाक आमचे वांगडा आयज आसा प्रोफेशनली ते सोशल वर्कर सागरिका प्रभुगांवकर. तर सागरिका, आयज आमी हो जो एक मेजर मुद्दो आसा, कारण दर वर्सा आमी होळयेक पळयता की लोक आपल्या उमेदी लागून जी रस्त्या वयली सुणी आसता गोरवां आसता तांकां रंग सारयता, मागीर तितून ती दुयेंतूय पडटा, तांकां इन्फेक्शन जाता, खूब कितें जाता. तर ह्या गजाली कडेन तूं कशे तरेन पळयता आनी कशें तुका दिसता की हे असल्यो गजाली घडपाक जायना? सो लोक जेन्ना अशे कम्युनिटी डॉग्सांक रंगयतात, इवन इफ से सपोज गायांक रंगयतात, कॅट्सांक रंगयतात, तेन्ना तांकां वचून न्हाणोवपी कोण आसना. दे हॅव टू फेंड फॉर देमसेल्व्स. सो ते कशे स्वताक क्लीन करतले, ते स्वताक लेवून क्लीन करतात, स्वताची बॉडी लेवतात. लेवतगीर हो कलर तांच्या पोटान वता. तातूंत मनशांचेर जे बॅड इफेक्ट्स जातात होलीचे, मे बी स्कीन इरिटेशन जाता, मागीर दोळ्यांक इरिटेशन जाता. सम पेपर्स इवन से दॅट दीस लेड इन द होली, लेड, क्रोमियम आर कार्सिनोजेनिक सबस्टेन्सीस. इट कॅन इवन कॉज कॅन्सर. सो इफ यू कंपेर आमची स्कीन टू जनावरांची स्कीन, ती चड सेन्सिटीव आसता. सो तांकां ताजे चड त्रास जावपाक शकता. आनी आमी घरा वचून न्हातलीं, ती न्हांवपाक शकना. सो इट कॉजेस आमकां बर्निंग सेन्सेशन इन देम. सो ताका लागून ते स्क्रॅच करतात, तांकां वुंड्स जाता विथ दॅट स्क्रॅचिंग. आनी ते सद्दां बुरशेत आसतात कुत्रे. सो तांच्या पॉजांनी जे बॅक्टेरिया आसता, जे घाण आसता, ती ते वुंड्सांनी वता. तातूंत तांकां आनीक इन्फेक्शन जावपाक शकता. देर आर लॉज फॉर एनिमल्स एज वेल, की तुमी जर एका कुत्र्याक अब्यूज केलो, दॅट कॅन बी इवन कलरींग दॅट डॉग, आनी ताच्या दोळ्यान गेलो, नाकान गेलो कलर, ते कुत्र्याक त्रास जालो जाल्यार इफ यू सी दीस हॅपनिंग, यू कॅन कंप्लेन टू DSPCA, वीच इज नाव इन गोवा. आनी आमचे गोवन लोक आसात, जे मेंबर्स आसात इन DSPCA, दे वील कम अँड दे वील हेल्प यू विथ दीस केस. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.